दर्यादेगेर नुस्तें मारप हो फकत उदरनिर्वाह न्हय तर जायत्या फामिलीच्या जिविताचो आनी संस्कृतायेचो एक अभिन्न भाग आसा आनी हेच पारंपारीक दायज अजूनय कोलवाचो 75 वर्साच्या इनासियोन सांबाळून दवरला। पिरायेच्या फकत 18 वर्साचेर ताणें सुकयल्लें नुस्तें तयार करून विकपाचो वेवसाय सुरू केलो आनी ताच्या वावराची उमेद अजूनय जिवी आसा। ताल्ले, बांगडे, सुंगटां, मोरी, दोडयारे आनी हेर नुस्तें निवळ करून ते मीठ लावन कडक वतांत सुकत घालतात। हवामानाचेर आदारून 3 ते 4 दिसांनी नुस्तें सुकयतात। इनासियोचो हो प्रवास फकत पारंपारीक वेवसायकांक मर्यादित ना। आखाती देशांनी नुस्तें मारपा खातीर गेल्ल्या पयल्या गोंयच्या नुस्तेकारां मदीं तो एक आशिल्लो। उपरांत ताणें आनीक 8 गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या क्षेत्रांत नोकरी मेळोवन दिवपाक आदार केलो। आयज पिराय 75 वर्सां पुराय केल्या उपरांत लेगीत इनासियो आपल्या वेवसायांतल्यान पयस वचूंक ना, कारण ताचे खातीर सुकयल्लें नुस्तें फकत उत्पन्नाचें साधन न्हय, तें ताच्या जिविताचो एक भाग आनी ह्याच पुर्वजाच्या दायजान गोंयच्या गिरेस्त दर्यादेगेवेल्या संस्कृताये कडेन जोडून दवरला। पिळग्यो बदलल्यात, काळ बदलला, पूण ही परंपरा आयज मेरेन इनासियो वरवीं चालूच आसा। काळ माताय काळ मांदार मागीर सकाळ मागीर धुयताय धुयताय पोतपाचे तशें करून सद्याक कितें सुकयला तुमी आतां? आतां ते बांगडुल्यो बांगडुल्यो आनी दोडया सुकयल्ले भितर पळयता सगळें। आनी हे बी मेळना तुमगेले हे सुकय मोरी बी आतां पयलो येयलो बाबा ओके 3-4 दीस जाले कितें जालें ती सुकयता मोरी बरी हाडली ना बाबा सद्या मोरी हाड मारी गेलो आनी सुकय 5 पडल्यार मेळटाय बाबा। तुमगे हो पुर्वजाचो तुम्ही करत आसा पळय कितलीशी वर्सां जाली आसता आतां? पाय सामकें तेंच बाबा बांगडे बी सुकोवपाक कितू तेंप लागता तुका ते नुस्तें? 3 दीस 3 दिसां सुकता। 3 दिसां वता गेल्यार सुकताय बरें सुकताय। तेन्नाच बाजारांत गिरायक ना 2 दिसांनी रावताय रे अशें कोताय ना बोलायताय बरें दिसना म्हाका व्हडलें आसताय न्हू अशें करून। ते वागवाडे बी मेळना तुमकां? आतां हाडवाळे भरता की हाली घात हय सांबार गेल्लो फिशरमॅन म्हणटा ट्रेनींग लागलो बाबा ताका लागून हांव 8 जाण भुरग्यांक निवचे सगळे हांव घेवन 8 जाण भुरगे हांव एकलो हाय तांकां दाखोवपाचो तशें करून ते कोताले हांव परमिटेशन कोताले बाबा। तुवें 8 जाणांक हांगच्यातल्यान गोंयच्या भुरग्यांक गोंयचे हांगा व्हेल्ले भायर व्हेल्ले सावथीक? तें जाल्यार मरे बाबा बापडे येयले कितें जावन मरे म्हाका इंग्लीश कोणा एकलो इंग्लीश कोतो पयलो बाबा इंग्लीश कोतो पयलो मरे तो मरे शिगार ओडून आनी तांकां काय सायबार सांगो लागलो तेका मरे बाबा 4000 पगार म्हणजे 4000 पगार म्हळ्यार मरे बाबा व्हडले येदो ना आमचे भुरगे 500 पगार आसले ड्रायव्हरान आनी 4000 म्हळ्यार हिसाब टायम जायना रे बाबा 4 म्हळ्यार तुला जाले 4000 पगार त्या पगार पयशे म्हणून लागले तशें करून सांगो लागलो दुसरो न्ही जातो त्याक धाडून गेलो रे बाबा त्याक धाडून गेलो त्याक धाडून आमची कितें जाता इंग्लीश तो उलयतालो आनी त्याक धाडाय मग आमी वयताय म्हणटा 9 म्हयन्यान म्हळ्यार 9 म्हयन्यान आमी वयताय म्हळ्यार तुका सांगता आमच्या एक म्हयन्या पगार मागीर दिलो बाबा आनी तेच पगार दिवन दिता धाडपाचें आनी खरें सांगता तुका म्हळ्यार एक म्हयन्या पगार दिन धाडाय बाबा नागोल ना पात्र हांव सांगता पूण धाडपाक सांगता जालो कितें हेचो चेअरमॅन म्हणून। पूण तुवें भायर सावथीक फिशरमॅन म्हूण कितलीं वर्सां काम केलें? 4 वर्स केलें ना पयलीं हांगा दोगुलें काम केलें न्हू मागीर रोखडे जाण आसता येयले न्हू आतां आजू पासून आपलो म्हणजे पगार ना। पूण तूं फर्स्ट फिशरमॅन हांगा सावथाचो तुवें हांगा हांगा गोंयच्या भुरग्यांक भायर व्हेले तुवें फिशिंगे खातीर सावथीक, पूण फिशरमॅनाक काम शिकोवपाक व्हेले? शिकोवपा न्हू मागीर जोडपाक हय शिकोवपाक जालें मागीर कोताले सगळें कोताले तुजें। कितलीं वर्सां जालीं हांगा? 10 वर्सां। तूं पयलीं कळटालें ना हांगा शिकलो तूं? ना शिकलो हांव कर्नाटक हिंग काम करता सकाळी येता मग पोत्ता बांगडे धुवपा मीठ मारपा आंत काडपा ते धुवपा येता ते बायले येता ते आंत काडपा ते पोटपाक। आतां तूं कळटा सगळें? कसली तरेन नुस्तें करता तुमी आतां सद्या? बांगडे आनी मागीर ते बांगडे ते मिक्स ते कोण कितें मेळटा ते मडगांवसून ते मामी हाडटा आमी सुकोवपाचें। बांगडे हाडटा ताल्ली पेडी सिलाई मिक्स। सुंगटां वचून घेतना? सुंगटां आतां ना मागीर त्या माते। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।